बागा ते हडफडे नव्या ब्रिजाच्या कामाक सुरवात जाल्या. आदलो ब्रिज मोडून जीएसआयडीसी नवो ब्रिज बांधता. ऑफ सीझन आशिल्ल्यान काम मुद्दाम सुरू केला म्हणून कळंगुटेचो आमदार मायकल लोबो उलयलो. हो 4,75,00,000 ब्रिज खंय 3 म्हयन्यांत उबो जातलो. नागवा हरपरासून डेव्हलपमेंट जे आम्ही स्टार्ट केला ते आयज आम्ही बागान पावत येयले आणि बागान जेन्ना आमकां कनेक्टिविटी जाय तेन्ना हो धाकटुलो ब्रिज जो कनेक्ट करता बागा एरिया आरपोरा बागा टू आरपोरा वॉज व्हेरी नॅरो. खाली 3 मिटरचो ब्रिज हो आणि म्हाका दिसता खूब आदी बांदलेलो. तो वीक ब्रिज आसलो आणि 2 गाडयो सुटनासल्यो. आमी 1.5 वर्स जाले हेची मुवमेंट करीत आसले की हो ब्रिज जावचो म्हणून आणि आमकां गव्हर्मेंटान एप्रुवल दिले. सॉयल टेस्टिंग केली, CRZन NOC दिली, पंचायतीन NOC दिली, सगळ्यांनी दिली NOC. ह्या लोकांची मिटींग घेतली, वाड्यातल्या लोकांची, साकवाडी आणि बागा, आणि तेंच्यांनी सगळ्यांनी सांगले, फुडाकार घेतलो की हो ब्रिज अत्यंत गरजेचो. हिंगा अबाउट 600 हॉटेल रूम्स आहा हे सायडीन. आता ऑफ सीझन आहा आणि एक तेंकां आनीक दुसरो रोड आहा जो कुडचारसून साकवाडी वयता तो चालू आहा. सो नॅरो रोड आहा, इनकन्विनियन्स मातशें जातले, बट स्टील ऑल द पीपल कॅन यूज दॅट. खाली बशी वयच्या ना थिंगासून. हिंगासर हो ब्रिज आमी रिकॉर्ड टायम ऑफ 3 मंथ्सान रेडी करपाक आमी डिसिजन घेतलेले आहा. GSIDC is the agency, is the authority who has given us this fund of 4,75,00,000. आणि हिंगासर तुमकां दिसता 1, 2, 3 पिलर आहा आणि सायडीचे 2, 5 पिलर जाता सगळे. हो सिंगल स्पॅनन ब्रिज जातलो, म्हणजे एकूय पिलर आसचो ना मदेकात. आणि इट इज गोइंग टू बी द स्टेट ऑफ दी आर्ट, like since it is in coastal belt, a very good bridge which will look also very good. सनातनाच्या रामनाथे आश्रमाक पोलीस सेक्युरिटी दिल्या. दाभोळकार पानसरेच्या खुन्याक धरुना म्हणून महाराष्ट्रातली श्रमिक मुक्ती दल खंय सनातनाच्या आश्रमांनी सोद मोहीम करूंक सोदतात. सुरवात रामनाथे आश्रमांतल्यान. दलाचो मुखेली पाटणकार. श्रमिक मुक्ती दळाची फाटभूंय खंय हिंसक. सनातनान प्रकरण पुलिशी मेरेन पावयल्यान आश्रमाक पुलीस बंदोबस्त दवरिल्लो. पाटणकाराचेर FIR घालून संघटनेक गोंयांत येवंक बंदी घालची म्हूण सनातन मागता. घेऊया एक विराम.